युनेस्को आणि अखिल भारतीय सांस्कृतिक संघान आयोजित केल्ल्या कल्चरल फोरम ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स ह्या सर्तीत गोयच्या भुरग्यांनी इतिहास रचला। पुण्याक जाल्ल्या ह्या महासर्तीत कुडचडेंच्या शारदा कला मंदिराच्या वट्ट 20 भुरग्यांक 22 इनामां फावो जाल्यात। देखून तांची निवड थायलंड हांगासर जावपी ऑलिंपियाडा खातीर जाल्या। एकाच पंगडाच्या इतल्या भुरग्यांक इनामां मेळपाची ही पयलीच फावट आशिल्ल्यान संस्थेच्या शिक्षकांनी खोस उक्तायल्या। पुण्याक आमच्या शारदा कला मंदिराचे 20 जाणांचे एक पथक एक टीम घेऊन आम्ही ते परफॉर्मन्स करपा खातीर गेले। ह्या स्पर्धे भितर आमच्या समर्पित वृत्तीच्या शिक्षकांनी जी मेहनत घेऊन ह्या भुरग्यांक तयार केले त्या भुरग्यांनी बऱ्यापैकी थंय परफॉर्मन्स सादर केलो आणि तो उत्कृष्ट आनी उल्लेखनीय ठरल्या कारणान थंयच्या परीक्षक म्हणजे ज्यो ज्युरी आशिल्ले तेंचे जे उपस्थित परीक्षक बाकीचे सगळे उपस्थित प्रेक्षक आणि तांणी तांकां मनापासून दाद दिली आणि आमकां थंय राष्ट्रीय पावंड्यावयली म्हणजे 22 राष्ट्रीय पुरस्कार आमकां थंय प्राप्त जाले। एक मनशाच्या हांणी काम करिना, त्या खातीर लागता ते टीम एफर्ट आनी टीम एफर्ट्स आमकां बऱ्यापैकी हे सगळे स्टुडंट्स तांचे पेरंट्स आनी सगळे आमचे टिचर्स आनी आमकां दिल्ले कारणान आमकां हे घसघशीत आनी भरघोस यश प्राप्त जाला। आणि ह्या सगळ्या आणि एक आनंदाची गजाल सांगपाची म्हणजे ही सगळी भुरगीं जी आमकां जे 22 जे आमकां अवॉर्ड्स प्राप्त जाले ह्या 20 भुरग्यां कडल्यान 20 पार्टिसिपंट्सां कडल्यान 22 अवॉर्ड जितले जे आमकां प्राप्त जाल्यात त्या सगळ्यांक आमकां पट्टाया थायलंड हांगा जावपी ग्लोबल कल्चरल ऑलिंपियाड हाजे खातीर ती सगळी एलिजिबल म्हणजे सगळी पात्र ठरिल्ली आसात। त्या खातीर आमचे फुडले लक्ष आसा ते पट्टाया थायलंड ज्या जाग्यार वचून आमी हाजे पेक्षा बरो परफॉर्मन्स करून ते आमी थंयच्यान जे जोडून हाडपाक पळयतात।